Devagiri Tea presents Devadarshana. स्पंदना वाहिनीरी देवदर्शन कार्यक्रम पळयताशिल्ले सक्कड आमगेले वीक्षकांक आत्मीय नमस्कार. वीक्षकांनो, आयच्या कार्यक्रमांत तुमी शिरालियासचे कुलदेवस्थान जावन आशिल्ले श्री महामाया महागणपती देवस्थान. महामाय महागणपती देवस्थान म्हणल्यार एक व्हड पुण्यक्षेत्र आमगेल्या समाजाचे भक्तगणांक जावन आसा. हे देवस्थान तुमकां आजी आमगेले देवदर्शन कार्यक्रम मुखेन दाखोवचे प्रयत्न आमी करता आसत. कार्यक्रम पळयत आशिल्ले तुमकां सगळ्यांक स्वागत. सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्. न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरादिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरम्. सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्. शङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरम्. कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम्. अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्. प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्. नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकन्तनम्. हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्. महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम्. अरोगितामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्. ओम रक्तं रक्तांगरागं सीतकुसुमयुतं पूजितं रक्तगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नदीपैः
ध्याये शांत्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नं गणपतिपरिवारं हारकेरुधारं गिरिवरजलसारं योगिनी चक्रधारं भवजलपरिहारं दुःखदारिद्र्यनाशं गणपतिमभिवंदे वक्रतुंडावतारं हें आमगेलें महागणपतीलें ध्यान। तशींच महामाईक शंकारिचापशरभिन्नकरां त्रिनेत्रां तिग्मेतरां शुकलयां विलसत्किरीटां सिंहस्थितां सकलसिद्धनुतां च दुर्गां दूरवानिभां दुरितवर्गहरां नमामि। कसने आमगेल दोषातले दूर करतले रक्षण करतना ते आमगेल महामाया कुलदेव तागेल ध्यान आहे। ब्रह्मांता गुरु साक्षात इष्टम दैवम श्रीपति आचार्या श्रीमदाचार्या संतु मे जन्मजन्मी कितें गुरुस्मरण करपाची कित्याक म्हळ्यार आज गोवा दाखोवन देव हांगा येवन पेंटा राबिलो तशें नाका हे स्थानाक पेटे विनायक शांतादुर्गा म्हूण मागीर हांगा येवन सगळे ह्या माग गांवचे कोंकणकेरी म्हूण हांगाशे माल्ले शेणै अशें आमचे गेले वाठार हांगा हे दोन एक बाउंड्री म्हणून घेता लायन एक दिकान शेणै एक दिकान माल्ल्याले हे दोन जागो तांगेल्यान तूं परस्पर चर्चा जावन दोनी स्थानार देवान बसचे म्हूण एक प्रतीक जावन शेणै जाग्यार गणपती स्थान घेतलें आनीक महाले जाग्यार महामायेन हांगा स्थान घेतलें। हांगा 3 जिर्णोद्धार जाले फुडें गणपती विंगड आशिल्लो महामाय हांगा आशिल्लें पुनः जिर्णोद्धार जावन दोनी देव एक जावन हांगा भायच्यान पळयता आयल्यार दोनी देव एकपट दिसतात तसो न्ही हांगा आयो लायक आसा। मागीर फुडें एक काल हांगा भारी एक कश्टाचें आशिल्लें कुळ्या वनयोची भारी अपरूप विनियोग भारी एक समस्या आशिल्लें भट मामान आमी मूलतः कारकळ दाखोवन रंगभट म्हणून हांगा येवन हांगा देवा लागीं अभय घेवन आमी हांगा पुजेर राबतात। आमकां कुलदेव होच मामाय गणपती पुजेर राबिल्ले कडेन आपण बरें करता म्हणून देवान एक आश्वासन दिवन सगळे कारकळचे आमगेले आस्ती पास्ती सोड देव आसा आमगेलो आमगे कुटुंब आसता तें हांगा येवन हांगा देवार पुजेर राबिल्ल्याक देवान आमकां सदांकाळ आमकां रक्षण करून आमगेलें मनसा अभिश्वन आमकां समृद्ध जिवन दिलें। ताजे मागीर गुरुवर्याल अनुग्रह कित्याक म्हळ्यार सुधींद्र स्वाम्यान एक सोडा सुब्राय कामतीक एक सांगून तुमगेलें एक देवस्थान आसा आज भारी एक हाजेर आसतें तुमी कसं एक केल्यार जांग जातालें म्हणून एक सांगिल्लें बच्चन शिरसा मात्यार घेवन आज 71 हांगा येवन सुरवेक अंबल सुधींद्र स्वामीन हांगा असतो हांगा जे कसं केसरगला मुहूर्त जावन येदराज प्रारंभ जाल्लें कट्टड सगळें जिर्णोद्धार सुधींद्र स्वामीक एक आशिर्वादार सगळें हांगा आमगेलें वातावरण कसं एक परिसर आसा सगळेंची बरेपणाक सुधींद्र स्वामी सुरवे कारण। मागीर भुवनेंद्र स्वामीक आशिर्वाद म्हणीत कित्याक म्हळ्यार महामाय एक उत्सवा दिवस भारी एक कारकळांतू ताजें केतनांनी जाल्लें शिल्पी शेणै भारी एक उग्रत्व धात आशिल्लो जाल्यार भुवनेंद्र स्वाम्यान येवन तांगेलें एक तपश्चर्य कसन आसा तें सर्व अर्पण करून तांणी हें उग्रत्व काळ शांतादुर्गा म्हूण हें देवा नामकरण करून आनी सगळें पेंटे बरें जाता कोण हांगा येवन मागता तो देव अनुग्रह करता म्हणून भुवनेंद्र स्वाम्यान हांगा एक सांगून आशिर्वाद केलेले ते आशिर्वादा बलान आज आमगेलें पेंट बरें जाल्या आमगे सगळे समाज बरें जाल्या सगळे कुळावे बरें जाल्या हें देवस्थाना जिर्णोद्धार एक कारणीभूत जावन आसा तसो आमगेलें एक भाग्य तशें हांगा नित्य वैभवार हांगा पुजन चोवन आज हे आमगेल्या देवस्थानाक पाविल्लें एक सादारण 4.5 कुळावी घर आसा सगळे पेंट कसं आमची घेवन आसाची पुरांक कुलदेवा म्हणून की हांगा विश्वास दवर कसं नासल्यार ह्या देवा विसरनाशी देवाला मागून कार्य गेले कडेन तांकां जय जाता म्हणून विश्वास आहा रे सगळे आमगे समाज वर्ग हांगा देवा नमगून आसा। मागीर हांगा गणहोम प्रारंभ जालो हांगा फुडें गणहोम आनी ना गणहोम प्रारंभ जावन मागीर स्वाम्याल एक आमगे एक आज्ञा जाली की हें गणपती स्थान हांगा एकादश म्हणून बी राबचें ना हे कुंडा भितर नित्य गणहोम जावका नित्य जाल्ले कडेन देव अनुग्रह करता म्हणून तें वाक्य आज शतसिद्ध जावन आज प्रतिनित्य 25 नाल्लां उणें गणहोम ना संकश्टीक 88-300 गणहोम जाता मागीर भाद्रपद 5 दिवसां भितर हांगा 2,500 नाल्लां गणहोम जाता हांगा तसो एक भारी एक क्षेत्र। मागीर महामाया प्रित्यर्थ विशेष सेवा आसा मुख्य कसन म्हळ्यार शुक्रारा दुर्गा नमस्कार 108 प्रदक्षिण घालून हांगा देवालें दुर्गा नमस्कार प्रति शुक्रार जावपाची तसोच हांगा विशेष दुर्गा नमस्कार पुजा। मागीर कसन एक पंचपर्व हांगा जावचें नोप असो भाद्रपद असो मागीर विशेष नवरात्री हें पुरा हांगा वैभवार येता नवरात्रीक विशेष दुर्गाष्टमी दिवसा हांगा विशेष शंडे कावण आशिल्लें जाल्यार आज देवान अनुग्रहान पाडव दाखोवन पुन्हा उपसून चूक नाशी 15 दिवस मागीर जारकी जाता वता असं एक विशेष चंडी कावन सेवा सहस्रमोदक हवन विशेष कुळावें बालगणपती हवन हांगा विशेष मागीर हांगा फुडें आईन कुळाव्यांक राबच्या वेवस्था मागीर राबची वेवस्था जाली जाल्यार फूड दोन आईन कुळाव्यांक
कसं एक तांगेले तान जेवण तांकां राबचे आगे कसं की बटमा मन करची मागीर हांगा राबून निर्माण जावन मागीर राजना प्रयत्न करून आजी अन्नपूर्णा म्हूण आमगेलें एक निशेश अन्नदानाचें प्रारंभ जाल्या कोणी एक आयल्यार भजकां ना हांगा एक 3 दीस राबीत नित्य देवार पुजन पळवीत असं हांगा फ्री जावन कसनेची अपेक्षा ना अशी हांगा अन्नदान चलता सर्व भजकांक मस्त शाव बांदल्या हांगा एक विशेश म्हळ्यार पुरा हांगा कसं एक सेवेचें असो पुरा वैदिकान करचें देवाक निवेद्य असो हांगा आज निवेद्य गॅसार जायना राखडारी जाता असो तसो एक विशेष जावन आमगेलें प्रसिद्ध जावन आयज सगळे जी गोंयां वताले कोणीय असो हे देवस्थानां येवन हे देवालया मागून कसं एक बरेंपण जाल्यां आमकां बरें जाल्यां असो एक विश्वास हांगा येवन वतात आनी देवालया प्रसादाक राबून हांगा भोजन स्विकार करून मुखार प्रयाण करतात पयलीं हांगा प्रश्न मार्ग जालो गुरुवार आसुनूची त्या प्रश्न मार्ग सांगल्या कसं म्हळ्यार उरलो देव हो पॅन्ट देवान हांगा राबिल्ले मागीर पॅन्ट बरें जाल्या सगळे समाजा बरें जाल्या असो हे प्रश्न मार्ग दिसून आयल्या आनी अति शीघ्र फलित कलेव दुर्गा विनायक म्हणून हें शतसिद्ध हें प्रसिद्ध क्षेत्र हें तशें जावन आदी महामाया उत्सवा मूर्तीक कसलें एक आभरण हें कसं आसा तें परिपूर्ण जावन घेवन बसल्या ती पयर उत्सवा देवाक हे सगळे भांगरा कवच जाल्या सगळे महागणपतीक भांगरा सर्व आमगे कुळाव भजकान दिलेलें म्हणटाना तसं हें प्रसिद्ध क्षेत्र हें कुळावी क्षेत्रांतूं विशेष प्रसिद्ध जावन आज नामांकीत जावन कुळावे असो भजक असो अदर कोणी असो हांगा आयले तांणी एक समाधानपण पुनः तो देव हांगा आपूण घेता आमी हांगा मागीर हांगा जाल्ल्या देवान आमकां कोरून दिलें म्हणून सर एक विशेष हांगा आमगेलें शिराळेच्या महागणपती माया स्थानाक असो विशेष हांगा खंयचे एक देवस्थानाक स्वामी प्रेसिडेंट म्हूण ना जाल्यार आज आमगे परंपरा दाखोवन काशी मठ संस्थान हे आमगे सगळे देवस्थानाक कोण गुरुपीठ आसा की तांणी हांगा आमगे प्रेसिडेंट जावन सगळे आडळित वर्ग कशें चलता कसं कितें कसं जाल्यार विचारचें पूर आमगे गुरुवर्या पिठाक ते पिठे संबंद जावन आज आमगेलें तांगेलें मार्गदर्शना तांगेल्या आज्ञानुसार जावन हें आमगेलें कुळावी टेंपल महागणपती देवस्थानाक चलता आसा अशींची मुखार सून कोणीय हांगा आयल्यारीच कसं एक हांगा उण्या पड जायना हांगा सर्व समाधानार हांच्याना पुरा शाव करून प्रसाद घेवन वतात विशेष कसं की म्हळ्यार मस्तीक निदर्शनां सांग जाल्लेलें खंयचे कार्यान विघ्न आसल्यार जाल्लेलें मागून घेतलें जाल्लें आमूण एक सांगच्या गुरुवारी हांगा आसतनाची तांकां एक हरिद्वारा जाग्या विशयांत वचगेच अडचणी नाशिल्ली ताणें हांगा तांणीच एक देवा लागीं प्रार्थना दवरली की आमकां जागे जावं म्हूण मागीर घाणी गा म्हणून ताणेंची तांचें तें कसं नासता तांकां जाग्याचे डॉक्युमेंट्स घेवन हांगा आसतना स्वाम्याक हँड ओवर करून ते जागो स्वाम्या ताब्यात मेळ्ळा मागीर हांगा देवा मस्त कापड येतात महागणपती अणवाण येता फुड्याक मस्त विचारल्या कसं करचें तें कापड म्हूण देवान आमी गेलें कापड कोणीय काडचें नाका हांगा कसं तुमी जावक आशिल्लें तें ताजी सेवा करूंक या म्हूण मागीर गुरुवार आसून हांगा देवाला हांगा मळ लावचे क्रम आसा देवाक जी करंबलीपान पान लावचें त्या देवाला एक मळ लायले आमी आसूनच आनीक तो कसं एक विशेष मार्जन दवरतना एक प्रॉफीट म्हणून करूं ना कोणी एक दुर्बळ प्रसाद म्हणून घेताची तो दुड्डो अन्नदानाक घालताची एक देवाला विचारा देव जायत म्हणटा म्हूण सांगिल्लें स्वाम्या आसूनच हांगा देवाला मळ लायले कडेन विळंब करना अशी 2 मिनिटां भितर योग्य असं गुरुवेरान सांगिल्लें त्या प्रकार करचें आडना म्हणून 4 पावंड आज्ञा दिनाशिल्ली एक स्वाम्याला वाक्याक देवान आज्ञा दिली तसं एक महाक्षेत्र हांगा विशेष गुरुवेर अनुग्रह आसा मागीर दर्शन सेवा सांगा फुडें 2-3 दर्शन आशिल्लीं 2 दर्शनां राबिल्लीं आसाची पूण हांव देवाला प्रार्थना आसा जाल्यार पुर्वाचार्य एक दर्शन आसा तें हांगा नामांकीत जावन आसा त्या दर्शनाची विशेष विनियोगू रथोत्सवा कार्यक्रम बलिचक्र हें पुरा त्या दर्शनार जाता म्हणटा तें सन्नेर उरलोचें त्या सन्नेर उरलेलें लागीं भटमा आमदाचे कसं निवृत्ती उपाय कसं सांगलें म्हणून सांगता तसं आमगे शिराली क्षेत्र थंय विशेश जेन्ना महागणपती महामाया शीघ्र फल दितालें मागीर दितालें कसलेय दोशाचो परिहार करतालें तसं सगळे समाजाक आडळित वर्गांक आसा तांणी योग्य रुपात हांचे कसं जावका कसं करका कशें करका आमगेलें देवस्थाना संबंद जावन अशें पुरा आडळित वर्ग कार्य करता आसा आमगेलें ट्रस्ट आसत एक कोणाकय कसं एक चिकित्सा जावका हें ट्रस्टा वयल्यान जाता एक दुर्बळ हांगा वारडी हांगा फ्री वारडी करून सोडतात समाजा मात्र मागीर प्रति वर्स हांगा उपनयन जाता अक्षयतयेक सामुहीक उपनयन ताचे प्रकारे देवस्थाना वतीन जाता म्हळ्यार तांगेले वृद्धाश्रमान एक हॉस्पिटला कार्य जाता आसा 2.5 कोटी प्रोजेक्ट ताका जाल्यार की जी कसं जावका पुरा सहकार मेळून आतां तें कार्य जाता आसा
अशी मस्त एक नमुने अभिवृद्धी कार्य आमगेले देवा अनुग्रहान आमगेले गुरुवर्या अनुग्रहानं आज आमगेले शिराली पेंटेक भाग्य मेळ्ळें आसा. तशी देवान आनीक कीर्ती वाडो आमकां नित्य शावक भाग्य देवा आमकां देव दिवो आनी समस्त पेंटीक की भजकांक की कुळ्यांक बरेपण करून म्हणून सांगून देवाल्या प्रार्थना करून हांव सर्वांक देवाल्या बरेपणे मागता. ओम तत्सत. आयच्या कार्यक्रमांतू तुम्ही महामाया महागणपती देवस्थान शिराली कुलदेवस्थान पळयता अशी विनंती. आतां एक सान विराम घेवया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी तुम्ही शिराली आसचे श्री महामाया महागणपती देवस्थान पळयता आशिल्लींची. सरागलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैः नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम्. गिरागुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चकं नमामि तं गणाधिपं कृपापयःपयोनिधिम्. गिरीन्द्रजामुखाम्बुज प्रमोददान भास्कर करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्गवारणोद्यतम्. सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिम्. हांव विष्णू सीताप्रभू शिराली गांवांतून जन्म गेलो. हे देवस्थान भयंकर प्रसिद्धी पडले देवस्थान. हे देवस्थानाचे हांव मॅनेजर जावन आसा. हे देवस्थान गोवा ताकून ओरिजिनली 450 वर्सां फाटी आयिल्ले. हांगा येवन शेणे मारल्यान जाग दिल्ले स्थळार हे गणपती एक सायडाक आनी मम्माय आनी एक सायडाक प्रतिश्ठा केला. हे देवस्थानाक 4,500 फॅमिलीचे कुळाव्यासाची एक प्रायवेट देवस्थान. हांगाचे आतां अर्चक कारकळ कुटुंबाचे पूजा करून येता आसाचे. हे आमगेले मुक्तेश्वरा हे शेणै हे गांवचे हे अर्चक ते अर्चक आनी आमगेले स्वयंपाकी अन्नपूर्णाचो. हे देवस्थान इतिहास सांगता जाल्यार पुरातन हाका हाजें नांव कशें म्हळ्यार पेटे विनायक याने शांतादुर्गा आनी महागणपती महामाया देवस्थान म्हणटात. हे कलियुगांत हे देवस्थान प्रसिद्ध म्हळ्यार विनायक आनी शक्ती एकच स्थळांत मेळचें म्हळ्यार हे एक देवस्थान. त्या खातीर हांगा कोण कसन मागूंक येता पळय ते फलप्रद जाता म्हणून एक इतिहास आसा. हाजे हे देवस्थानाचे एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट काशीमठ सुधींद्र तीर्थ स्वामी फूड आशिल्ले. आतां स्वयंबंद तीर्थ स्वामी आमगेले देवस्थानाचे एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट जावन आसाचे. हाका कमिटी आसाची. कमिटीक 15 जण ताज नंतर सल्लागार कमिटींत 15 जण अशी 30 जण आसाची. आनी हांगा देवस्थानांत मार्गशीर शुद्ध पाडवो तकून पुन्नवरीक एक व्हड महोत्सव म्हणचे हाडना. आनी मार्गशीर शुद्ध चवथीक आमगेले गणपतीले नगरोत्सव वता. तशीच अष्टमीक महामाया नगरोत्सव वता. आनी मार्गशीर शुद्ध नवमीक
ब्रह्मरथोत्सव आमगेला हाका त्या दिवस अष्टमेघनी नवमीका सहस्रार लोक कुळावी भजक येवन घेवन तांचो भाग घेवन प्रसाद स्वीकार करतात. आमगेले उत्सव महामाया एकदम प्रसिद्ध पडलेलो आसा. कित्याक म्हळ्यार भुवनेंद्र स्वाम्याले लास्ट प्रतिश्ठा ते स्वाम्याल हातानच ती प्रतिश्ठा जाल्ली भुवनेंद्र स्वाम्याल हातान. चकासकं चतुर्भुजैर्विकास पद्मपूजितं प्रकाशितात्मतत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपम्. नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरप्रजम्. कराम्बुजोलसत्सृणिं विकारशून्यमानसि हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपम्. क्षमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनं सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपम्. रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं क्षमादिषड्गुणप्रदं नमामि तं विभूतये. गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जना पठन्ति ये मुदायुता. भवन्ति ते विदां पुरः प्रगीतवैभवाजवा चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशय. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. मेगेल नाव उल्हास बाबू प्रभू शिराली. हांव हांगा देवस्थानाक ट्रस्टी. आमगेले देवस्थानाक आयल प्रत्येक कुळावेक राबचे खातीर प्रत्येक कडेन आमी राबचे वसती वेवस्था केल्ली आसा. आनीक प्रति एकल्याक आयले जेवण तांनीक सकाळी 7 गंटे बेड्डी टी दिवन 8 गंटे तांनीक मध्यान जेवण सांजे तांनीक रात्री जेवण अशी प्रत्येक उचितವಾಗಿ आमी आयल कुळावेक परस्थळीक हांगा दिता आसाची. तशी देवस्थाना तर्फे आमगेले उचित जावंक न्हू सामूहिक उपनयन कार्यक्रम बी आसा. तशीच कोणें उचित लग्न बी कोणें सांगलें तांकां बी उचित आमी लग्न कार्यक्रम बी आसा. तशें आमगेले देवस्थान ट्रस्टा निमित्त उचित वैद्यकीय आस्पत्री बी आसा आमगेली. तशी ती चेडवां स्कॉलरशीप की तांकां दिवची वेवस्था बी आसा आमगेली. तशी आतां सद्याक आनी एक वर्सा भितर आमगे वृद्धाश्रमा कार्यक्रम हाजे बिल्डिंगा कार्य लास्ट हंत आसा आनी 1 वर्स वृद्धाश्रम बी आमगेले हांगा जाता. तशें ह्या सगळें ओट्टू आमगेले कुळावे महाजन सहकारान हे कार्यक्रम जाता आसा म्हूण सांगचें हांव इश्ट जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश रक्ष मां. सरागलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैः नमस्कृतं
काव्यकले इत्यादी जावन मस्त चंद शोभीत जावन आसचे आमगेले एक कुलदेवस्थान जावन आशिल्ले श्री महामाया महागणपती देवस्थान तुम्ही आज आमगेल कार्यक्रमांत पळयले तुम्ही आमगेल सर्व कार्यक्रम पळयताची सदची म्हणलेले आमकां मस्त समाधाना विशयी जावन आसा वीक्षकांनो कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आनी नमस्कार देवगिरी टी presents देवदर्शन